मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान विधानसभेत उच्च माध्यमिक विद्यालयाचो प्रश्न मांडलो। मतदारसंघात उच्च माध्यमिक विद्यालयांचो आंकडो उणो कित्याक अशेंय तेणें विचारले। जाल्यार वास्कोचो आमदार कृष्णादाजी साळकारान पोर्ट टावनांतल्या शाळांचे वायट स्थिती कडेन बोट दाखयले। आयज वास्को आनी मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी ही दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज जे पॉप्युलेशन थंय आसा ते एक लार्ज पॉप्युलेशन जावन आसा थंयसर मुर्मुगांव आनी वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन। आनी जी ही तिनूच हायर सेकंडरी स्कूल आसल्या कारणान हे जे डिमांड आसा स्टुडंट्साचे जे एडमिशनाक लागून ते खंय तरी ते पावना जाला, कित्याक फक्त तिनूच हायर सेकंडरी स्कूल आसल्या कारणान आयज पेरंट्सांक फोर्स करपाक लागला कित्याक तेंचे स्टुडंट्स तेंचे चिल्ड्रनांक अवे फ्रॉम मुर्मुगांव आनी वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या भायर जशें की कोर्तालीम दाबोलीम जे 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर इतले पयस हे धाकटे 11th आनी 12th स्टँडर्डच्या भुरग्यांक तांकां धाडपाक पडटा। आयज सगळे पेरंट्सांचे सगळे तेंच्या आवय बापायंचे एक फियर जावन पडलेलो आसा तेंच्या मनान कितें बाबा जी टायम भुरग्यांक तांकां थंय स्कुलाक वयपाक लागून कॉलेजीक हायर सेकंडरीक 11th आनी 12थाक लागून जो टायम तांकां लागता, जसो आमच्या वयलो सड्या वयलो भुरगो जो आयज कुठ्ठाय वयता शांतादुर्गा स्कुलान ताका कांय ना म्हणल्यार ताका 2 ते 3 बसीस चेंज करची पडटा। जो टायम ताका लागता थंय पावपाक एक वर येवपाक 1 वर वयपाक 1 वर अशें तेजे 2-3 वरां वेस्ट जावपाक लागलेले आसा। सो म्हाजो फक्त मिनिस्टर फॉर एड्युकेशना कडेन विचारपाचें आसा की बाबा हेज्या शिवाय आनी थंयसर कितें फॅसिलिटीज आमचे वास्को आनी मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन हे हायर सेकंडरी वाडोवपाचो कितें प्लॅन आसा काय म्हणून आम्ही विदिन द ज्युरिडिक्शन येतो सांगता तशें 15 किलोमीटर ना स्पीकर सर, दीस इज अ विदिन द ज्युरिडिक्शन ऑफ 10 किलोमीटर रावंड जरी धरीत म्हाका दिसता थोड्यो तर हायर सेकंडरी विदिन अ 5 किलोमीटरच्याच रेंजीन आसा। त्या खातीर विदिन अ 10 स्पीकर सर जवळपास 8 आनी 1 9 अनएडेड धरीत जाल्यार 9 हायर सेकंडरी विदिन द ज्युरिडिक्शन ऑफ 10 किलोमिटर्स म्हणजे भुरग्यांक कितल्यो फॅसिलिटीज आमी दिता त्यो पळयात। त्या ती आमी शेवटी खंयचे आमी इम्प्रूव करचे पडटले म्हणजे ज्या हायर सेकंडरीत भुरगे वचना ते कित्याक वचना हें एकदां आमदारान पळोवचें पडटलें आनी थंयसर आमची स्ट्रेंथ वाडपाक जाय हाजेरूय लक्ष दिवचें। गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी स्कुलान ऑल्सो आमचे गुड नंबर 134 नंबर जो आसा हो गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी स्कुलांत आसा, बट थोड्या हायर सेकंडरीचो खूब कमी आसा। मागीर रिशेफल करून घालीत जाल्यार सगळे जे नंबर आसा हो वेवस्थीत रित्या मेंटेन जावपाक शकता। स्पीकर सर एक गजाल आसा, एकूय भुरग्याक म्हणजे 11थाक एडमिशन मेळोंक ना अशें कोणूच ना। 100% भुरग्यांक आमी 11थाक जाका एडमिशन घेवपाक जाय ताका 11थाक एडमिशन दिता, नाजाल्यार भुरगे ITIक एडमिशन दिता। एक तेणी जर कोण उरला आसत जाल्यार आमच्या लक्षांत हाडून दिवचें स्ट्रेंथाच्या भायरूय आमी परमिशन दिता, म्हणजे 60ची स्ट्रेंथ आसत जाल्यार आमी 2 जाण उरल्या 3 जाण उरल्या आमी परमिशन दिता। दॅट इज अ वन थिंग। तेणी जे विचारलें आमी दुसऱ्याक एलाव करतले काय कितें, जाल्यार तेजी जर स्ट्रेंथ पळयली जाल्यार एक्चुली एट प्रेजेंट स्ट्रेंथ एक हांवें म्हटलें तशें 3 हायर सेकंडरी फूल आसा। ताज्या व्यतिरिक्त तेजी नियर बाय खंयची हायर सेकंडरी आसा पळय न्ही तें एकांदर पळयता, अदरवायज तो दुसरें जें सांगता पळय न्ही एडेड जर आसत जाल्यार तेंच्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करचें पडटा आनी मागीर आमी परमिशन दिता। दुसरें आमचें गव्हर्मेंट आसत जाल्यार आमी आमची वर्टिकल मोबिलिटी म्हणून त्या गव्हर्मेंट स्कुलांनी आमी तशी तयारी करता। बट स्पीकर सर सगळे भुरगे म्हणजे फक्त आमी पळयता की आर्ट्स कॉमर्स हेच शिकून त्याच्या पेक्षा ITयांतल्यान भुरग्यांनी एडमिशन घेवन तांकां डिप्लोमांक हांवें कालूच सांगलां डिप्लोमांक त्यांची वर्टिकल मोबिलिटी वाडटा आनी अजूनय बी आमी आतां आनीक 10% सीट वाडयता। म्हणजे फॉर एग्जाम्पल तेणी जर ITI डिझल मेकॅनिक जर घेतले आसत जाल्यार ताका सेकंड इयर डिप्लोमा इन मेकॅनिकलाक एडमिशन मेळटा। म्हणजे 26% रिजर्व सीट्स हे 12 डायरेक्टली सेकंड इयर डिप्लोमाक मेळटा आफ्टर डुईंग द 2 years ऑफ ITI इन डिप्लोमा ITI इन मेकॅनिकल। अशा आमच्यो वेगवेगळ्यो ट्रेंड ITIनूय आसा आनी ITIच्या थ्रू वर्टिकल मोबिलिटी दिवपाचो आतां आमचो आनीक 10% स्कोप वाडयता। ताच्याच भायर ITIंतले डिफरंट कोर्सीस जे आसा पळय न्हू ते वाडून आमी तांकां डायरेक्टली डिप्लोमाक एडमिशन दिवपाची तयारी करता। गोवा 365 खातीर सचिवालयांतल्यान आमचे खबराकार।